नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज आपल्या बिहार भेटेर सिवान हांगा जाल्ल्या कार्यावळीन राज्यान 900 कोटी रुपया गुंतवणुकीच्या वेगवेगळ्या उदरगतीच्या कामाची भेट दिली. हातूंत शार उदरगत, घाण उदक प्रक्रिया, पीएम आवास येवजण, रेल्वे आनी वीज प्रकल्पांचो आस्पाव आसा. तशेंच बिहार ते उत्तर प्रदेश मजगती धांवपी 400 कोटी रुपया गुंतवणुकीच्या नव्या वंदे भारत एक्सप्रेस रेल्वेक सुद्धा तांणी पांचवो बावटो दाखयलो. आपले उत्तर पायटना तांणी गंगा न्हंयचे संवर्धन आनी पुनर्जीवनाच्या कामात योगदान दितना घाण उदक प्रक्रिया प्रकल्पांचे अनावरण केले. ह्या वेळार उलोवप करतना प्रधानमंत्र्यांनी काँग्रेस आनी राष्ट्रीय जनता दळाच्या शासनाचेर बोट दाखयतना ह्या दोनूय पक्षांनी बिहाराक आनी देशाक गरिबीन दवरला आनी लोकांचे हाल केल्यात अशें सांगले. भ्रष्टाचारा विशीं उलयतना भाजपा सरकार सत्तेन येवच्या आदीं बारीकांतले बारीक काम करून घेवपा खातीर लोकांची छळणूक करताले असो आरोप प्रधानमंत्र्यांनी केलो. उज्जवल भविष्य की तरफ ले जाएगी, समृद्ध बिहार बनाएगी. सिवान, सासाराम, बक्सर, मोतिहारी, बेतिया और आरा जैसे बिहार के सारे इलाके फले फूले. इस दिशा में ये प्रोजेक्ट बड़ी भूमिका निभाएंगे. मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी आयज माशेलांतल्या खांडोळा हांगा सरकारी उच्च माध्यमीक शाळेच्या नूतनीकरण केल्ल्या इमारतीचे उक्तावण केले. तशेंच ह्या वेळार तांणी ह्या उच्च माध्यमीक शाळे खातीर नेमिल्ल्या कदंबा बशीचे लेगीत सुरवात केली. कार्यावळीन उलोवप करतना कोमिंददाची जमीन मेळपाक कळाव लागिल्ल्यान ह्या उच्च माध्यमीक शाळेची नवी इमारत बांदच्या बदला तात्पुरते ह्या नूतनीकरण इमारतीचे काम जालां. पण फुडल्या 3 वर्सां भितर फावो आशिल्ल्यो साबार प्रक्रिया पुराय करून सरकार ह्या शाळेची नवी इमारत उबारून दितले अशें उतर मुखेलमंत्र्यांनी दिलें. हायर सेकंडरीत 500च्या वयर भुरगीं शिकता ताजे इन्फ्रास्ट्रक्चर रिनोवेट जावपाचें गरज आशिल्लें. प्रोजेक्ट इतक्याच खातीर उरिल्लो. हांवें आमदार गोविंद गावडे हाकाय विचारलें की कित्याक उरता प्रोजेक्ट काय म्हणून. ना म्हणपाक लागलो वांगडा नवी हायर सेकंडरी बांदपाची आसा, तिचो जागेचो प्रोसेस सुरू आसा. आमकां कोमुदादी कडल्यान जागा हो प्रोसेस गेली 5 वर्सां चालू आसा. आमकां जागो मेळटलो आनी आमी नवी हायर सेकंडरी बांदची. हांव मुद्दाम म्हणजे हांव 6 वर्सांच्या टेन्युअरांत हांव खंयचीच हायर सेकंडरी आनी स्कूल रिनोवेट करिनासतना दवरूंक ना मुद्दामून सांगता. 100% हायर सेकंडरी आनी स्कुलां आमी रिनोवेट करपाक हातांत घेतल्या. हांवें मागीर सांगलें की नवीन हायर सेकंडरी बांदपाचें सायडीक दवर, तो जेन्ना प्रोसेस चालू जाता तो जावनी, बट ही हायर सेकंडरी रिनोवेट करप गरज आसा. PWDच्या सगळ्या इंजिनियरांक आपयलें आनी तांकां एकदम शॉर्ट टेंडर काडपाक लायलो. 2 कोटी रुपया खर्च करून आज म्हाका दिसता पयलीं आसली तेच्या पेक्षा 100% बरी हायर सेकंडरी आज आमकां पळोवपाक मेळटा. गोयचे पुरातत्व मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी पर्वरेच्या मंत्रालयान पत्रकार परिशद आपोवन गोंयांत आयज धोरण 2025 विशीं सविस्तर म्हायती दिली. ह्या वेळार तांच्या सयत पुरातत्व विभागाचे सचिव प्रसाद लोलयेकार तशेंच खात्याचे संचालक डॉ. निलेश फळदेसाय हजर आशिल्ले. पत्रकारांक म्हायती दितना गोंय दायज धोरणाची विभागणी स्वरचित भागांनी करून तातूंत संवसारीक आनी राष्ट्रीय दायज धोरणाचो आराखडो, कायदो आनी प्रशासकीय आराखडो, दायज वेवस्थापनाचे मुळावे वाठार, खासा दायज वेवस्थापनाची मार्गदर्शक तत्वां तशेंच आराखड्याची अंमलबजावणी करपाची कृती आस्पावता अशें तांणी सांगलें. This policy structure is divided into 6 parts. Review of global and national heritage policy framework. म्हणजे आमच्या सगळ्या वर्ल्डाचेर आशिल्ले अशे जे स्टेक होल्डर आसात, जशे डॉक्युमेंट्स आसात ते सगळे रेफर करून केल्ले आसात. लीगल एंड लेजिस्लेटिव्ह फ्रेमवर्क म्हणजे आमकां जे एक्ट्स जाय पडटले तातूंत भितर कॉन्ट्रोवर्सीस निर्माण जावपाक जायना. सेंट्रल आनी स्टेट एक्ट्स आसात ते आमकां कशा पद्दतीन जाय ह्या पॉलिसी भितर आमकां मेळटात. कोर हेरिटेज मॅनेजमेंट एरियाज म्हणजेच आमी कन्जर्वेशन करतले, रिस्टोरेशन करतले, प्रिजर्वेशन करतले, प्रमोशन करतले किंवा ज्यो गजाली रेव्हेन्यू जनरेशन कशें करतले, रेव्हेन्यू शेअरिंग कशें करतले, हे सगळे आस्पेक्ट ह्या पॉलिसी भितर आमकां डॉक्युमेंटेड सापडटात.
स्पेशलाइज्ड गायडलाइन्स फॉर हेरिटेज मॅनेजमेंट. म्हणजेच आम्ही पॉलिसी केल्यो आणि तो इम्प्लिमेंटेशन फेजीन वता आसतना कोणाची जबाबदारी कशी आसतली, इन्सेंटिवाइज कशे करतले, तो टाइम टू टाइम आमकां डिफरंट स्किम्स इन लायन विथ हेरिटेज पॉलिसी कशो फ्रेम करतलो हाचे सगळे सविस्तर आमचो स्कोप ऑफ वर्क आसा तो आमी डिफायन केल्लो आसा. कला आणि संस्कृती मंत्री गोविंद गावडे हांका मंत्रीपदावेल्यान देवेल्या उपरांत प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक हांणी भाजपाच्या साबार वांगड्या खातीर तशेंच नव्यान पक्षांत येवपी फुडाऱ्यां खातीर स्पश्ट शिटकावणी दिल्या. पत्रकारांकडे उलयतना भाजपा हे शिस्तबद्ध पक्ष असून पक्षाच्या आमदार मंत्री तशेंच साबार पदाधिकाऱ्यांचेर पक्षाच्या मुखेल्यांचे सदांच लक्ष आसता आणि बेशिस्तपणान वागतल्यांक ह्या पक्षान जागो ना आणि योग्य वेळ येतकीच पक्ष तांचे सक्तीन कारवाय करता अशें तांणी नमूद केलें. पक्ष केन्ना व्हडलो जातलो, पक्ष जेन्ना सगळे जेन्ना आमचे बरोबर येतले तेन्ना आमचो पक्ष व्हडलो जातलो आनी तळागाळान पावतलो. पण जेन्ना भितर येतना पूर्वाश्रमीचे तांची जी एथिक्स आशिल्ली, तांची कितें आयडियोलॉजी आशिल्ली, त्योच आयडियोलॉजी घेवन मनीस चलूंक शकना. तांणी येतना ते बाजूक दवरपाक जाय आनी नव्या हातून जेन्ना प्रवेश करतना ही संस्कृती, ही ध्येय धोरणां आणि ह्या पक्षाच्या ज्या हातून भितर संस्कृतीन बसता, म्हणजे कितें डिसिप्लिन इन शिस्तीन बसता, हे सगळें फुडें व्हरपाक जाय आनी ताणें आपुणूय बी फुडें वचपाक जाय, पक्षूय फुडें व्हरपाक जाय. तो फक्त लिमिटेड पिरियडा खातीर न्ही तर शासनाचो फुडें व्हरपाक जाय. हें जे केन्ना ज्या वेळाचेर ते जो कोण पक्षान भितर येता ताका जे पसतले, मानवतले, तेन्ना तो पक्षाचो सामको सगळें मान्य करून घेवन फुडें. भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक हांणी पक्षाच्या नव्या प्रदेश पदाधिकाऱ्यांची घोषणा केली. या वळेरेन अनुभवी तशेंच नव्या फुडाऱ्यांचो आस्पाव पक्षान केला. आदले सभापती आणि प्रियोळच्या आदले आमदार ॲडव्होकेट विश्वास सतरकर हाका उपाध्यक्ष म्हणून जाल्यार ताच्या सयत आदले आमदार दयानंद सोपटे, सिद्धार्थ कुंकळयेकार, चंद्रकांत कवळेकार तशेंच ग्लेन टिकलो हांकां म्हत्वाची पदां जाहीर जाल्यात. प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक हांणी पत्रकारांक ह्या विशींची अदीक माहिती दिली. दत्तप्रसाद खोलकर म्हणजे दत्ता खोलकर नांवान परिचित हे उपाध्यक्ष, नरेन सावयकर हे उपाध्यक्ष, आमचे कुंदा चोडणकर उपाध्यक्ष, विश्वास सतरकर हे उपाध्यक्ष, ग्लेन टिकलो हे उपाध्यक्ष आणि बाबू कवळेकर हे असे 6 जाण भितर उपाध्यक्ष आसा. फुडच्या त्या कामा खातीर जनरल सेक्रेटरी म्हणून सिद्धार्थ कोकळकार एक आणि सर्वानंद भगत 2 अशी हांची नियुक्ती आसा. त्याच बरोबर सचिव म्हणून जे 6 जाण आसात ते दयानंद सोपटे, दुसरे दीपक नायक वास्कोचे, आरती बांदोडकर, धाकू मडकयकर, संजना वेळी, रानिया कार्दोज असे 6 जाणांचे सचिव पद तातूंत भितर आसा. आयज पणजे महानगरपालिकेच्या मंडळाची बसका जाली. या बसकेन 14 वेगवेगळ्या विशयांचेर चर्चा मंडळान केली. हे बसकेन विरोधी नगरसेवक उदय मडकयकर तशेंच सुरेंद्र फुर्तादोगर हजर आशिल्ले. पणजे बाजाराच्या संकुलान बऱ्योच भिरांकूळ परिस्थितीन आशिल्ल्यो इमारती आसात. तातूंतली एक म्हळ्यार एल्डोरा 2 इमारत. ही इमारत चड करून वेवसायिक कामां खातीर वापरतात, पूण सध्या ह्या इमारतीची परिस्थिती भिरांकूळ जावन ती केन्नाय कोसळपाचो दुबाव आशिल्ल्यान महानगरपालिकेन ही इमारत जमीनदोस्त करपाचो निर्णय घेतला अशी माहिती महापौर रोहित मोन्सेरात हांणी दिली. There was only one major point to discuss. One was basically a demolition of that El Dorado building. Now, as our co-opted councillor had mentioned, that building has been in a dilapidated condition now for a very long time. It's leaning on another building. So we've basically taken a decision to basically demolish the building for the interest and the safety of the population and everybody else also. That was one major point. Also, I would like to thank basically all my staff for the job that they've done during this monsoon season. There has been no untoward incident, there has been no flooding and none of those issues. No major incident actually. Apart from that, there have been no other major discussions. See, as of now, there is one outlet towards the end, but floods and CCP has been opening that. We will take it up. आज तेंडुलकर हेडरसन चषक सर्ती खातीरच्या 5 माळेच्या कस लावपी सर्तीचो पयलो खेळ हेडिंग्ले लिड्स हांगा आयज दनपारां 3:30 वरांचेर सुरू जाता. रोहित शर्मा आणि विराट कोहली हांच्या गैरहजेरेंत भारतीय पंगडाचे नवे मुखेली शुभमन गिल हाचेर सगळ्यांची नदर आसा. इंग्लंडान कुरुबावलो जिखून आयच्या खेळांत पयली गोलंदाजी करपाचो निर्णय घेतला. भारतान पयली फलंदाजी करतना अजून मेरेन एकूय गडी वगडाय नासतना 4 पुज्य
4 षटकांनी 15 धांवड्यो केल्या. इतल्याने खबरापत्र हांगा सोंपता. परत मेळुया सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.